नमस्कार, येवकार तुमका हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सध्या राजकारणाची दिशा आसा ती साश्टीन आणि खास करून मडगांव आणि फातोड्डा मतदारसंघात. दिगंबर कामत भारतीय जनता पक्षाक जॉईन जाले उपरांत आमी पळयलें की मडगांव म्युनिसिपालिटीचें राजकारणूच बदललें. 17 वर्सां उपरांत भाजपान मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर आपलो झेंडो फडकायलो आणि हातून एक जालें की विजय सरदेसाय हांचें जें थंय आधिपत्य आशिल्लें तांचें जें थंय इम्पॉर्टन्स परत येता. हातून एक जालें की विजय सरदेसाय हांचो जो थंय होल्ड आशिल्लो तो रिड्यूस जाल्ले भशेन दिसता. हाजेर रिएक्शन कितें आनी गोंयच्या राजकारणांत विजय सरदेसाय सध्या कितें पळयता तें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी खास वेळ काडून आयल्या. एक म्हणजे डू यू कन्सीड डिफीट नाव इन मारगांव म्युनिसिपालिटी? More than conceding a defeat, I think I have reaffirmed to the entire Goan population that I am the opposition. Defeat in the council means you are in the opposition. Correct. I am the opposition. आपण दोन्हीकडे opposition. It is right that at the state level as well as at the civic level. Opposition राजकारण जायना रे. तू जेन्ना म्हणटा की साश्टीच्यान क्रांती सुरवात जाता. राजकारणात आज कितें गरज आहा? गरज आहा ती क्रांती जी जागृतायेन सगळे सर्वसामान्य गोंयकाराक इन्वॉल्व करून जाका दिसता की हे फटींग राजकारण्यांनी देवाक विकलो, जे वोटरांक कानान घालो आनी मायग्रेट जाले आनी कायदे बदलले. वर्चस्व आपल्यान चलोवपाक कायदे बदलतात, फोर्सान व्हरून प्रमाण करूंक लायतात, प्रमाण घेवंक लायतात लोकांक. हें सगळें जें आमी गेले 15 दिसान पळयलां तियात्र, ताजेर म्हाका दिसता गोंयांत ओपोजिशन बरें जाय. गोंय विकपाक जें काडलां आनी विकपाक काडटना एक नवें जें डायमेन्शन दिगंबर कामतीन हाडलां की कायदे बदलूंक जाता म्हणून. कायद्यान जर तें बसत ना जाल्यार कायदोच बदलुया म्हणून. हायकोर्टान येवन लोकांनी उतर दिलें की आमी कायदो फॉलो करतले म्हणून. थंय हायकोर्टान तांकां सांगलें की रूल 7 ऑफ द म्युनिसिपालिटीज एक्ट, रूल 7 म्हणटा तो टॉक्स अबाउट बॅलट, how the ballot is going to be folded. So basically it indicates, the spirit of the law indicates it's a secret ballot. तो म्हणटा एक उतर दाखय खंय सिक्रेट बॅलट काय. अरे बॅलट कसो आसतलो, तो फोल्ड कसो जातलो, तो बॉक्सान कसो घालतलो, हाजो अर्थ कितें? तो सिक्रेट बॅलट न्ही. But he's also quoting assemblyचे speakers. He is quoting all this. ताका आतां सडनली रेव्हल्युशन जालां, ताका सपनां पडल्या. इतले वर्सां तो मुखेलमंत्री आशिल्लो, परिकराच्या सरकारान तो अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री आशिल्लो. तेन्ना कित्याक ताका दिसूंक ना की हें अशें करचें म्हणून? हें आतांच कित्याक जालें? कित्याक गोंयचे जनतेन, देवान, दामबाबान ताका दाखयलें की जें ताणें फटींगपण केलां तो ताका बूट लावन दाखोवन दिलें की बाबा हें कोण तरी आसा म्हूण, देव आहा म्हूण. पूण 17 वर्सां उपरांत परत भाजपाचो झेंडो फडकलो. भाजपाचो झेंडो कसो जालो तो? तूं सांग म्हाका. दिगंबर भाजपान 3 दीस पयलीं तो मनीस भाजपान आयला, तो झेंडो कसलो? तो झेंडो केन्नाय खंय वचून जाता. झेंडो तो. अरे जो मनीस देवा फुडें, जो महालक्ष्मी फुडें सोपूत घेता, जो खुर्साक आपूण लोकांक डिक्टेट करता, जो दर्गान वचून उतर दिता, आनी तो मनीस आज भाजपाचो झेंडो घेवन खंय पावतलो? हांव तुका दिसता हो प्रश्न म्हाका न्ही, हो प्रश्न भाजपांतल्या कोणाकूय विचारतो की कितले टेप ह्या भाजपान उरपाचे आहा. ते कित्याक आयले भाजपान? आज वॉट इज भाजप? भाजपाचे मंत्रिमंडळान कितले ओरिजिनल बीजेपी लोक आसात सांग म्हाका. इट इज जस्ट काँग्रेस विथ अ न्यू लेबल, ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल म्हणटा पळय ते भशेन न्ही तें. आनी फक्त लेबल बदलना, तें आसा तें भितर तेंच. पण हे जर इट्स ऑल्सो ट्रू की तुमी आनी ताणी मेळून म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लढयल्लें, तेन्नाय दिगंबर असोच आशिल्लो. कसो आशिल्लो? हाज्या पयलीं जेन्ना आमी एक जावन इलेक्शन झगडले तेन्ना आमचो एक जावपाचें कारण कितें आशिल्लें? एंटी बीजेपी. एंटी बीजेपी न्ही. सो ही हॅज बिट्रेड द MCA, मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणटा कित्याक केल्लें? मडगांव सिवीक अलायन्स केल्लें बीजेपीचे विरुद्ध म्हणून. सो लोकांनी मॅन्डेट कोणाक दिली? मॅन्डेट दिली अगेन्स्ट बीजेपी. ते बीजेपीक तूं आतां परती हाडटा कित्याक? ना तुका कितें तरी मंत्री जावपाक जाय. आनी लोकांक तें नाका, कावन्सिलरांक नाका. अरे मुख्यमंत्री थंय येवन ताणें कावन्सिलरांक दाखयलें 15 दीस
15 जाणांक पयले दिसा फोटो, दुसरे दिसा 10 मतां पडटा. हे फावटी आतां उरलें कितें? सिक्रेट बॅलेट जर जाल्लें हे फावटी चड जावपाचें, 17 जावपाचें, 15 आनी 17 जावपाचे, 2 चुकले त्या दिसा. 17 जाण 17 जावपाचे. पूण ताजे खातीरूच न्ही रे, कायदो कित्याक बदलला जायना. मुख्यमंत्री आयलो, नोकऱ्यो कावन्सिलरांक प्रॉमीस केल्यो, धमकायले, पयशे दिता म्हूण सांगलें. हें सगळें आसून पसून सिक्रेट बॅलेटाक तो भिलो. हाजो अर्थ कितें? ताका ताजे कावन्सिलरांचेर फेथ ना. कित्याक ना? कित्याक जो मनीस ताणें निवडून दिला, जो मनीस ताणें चूज केला, तो तांचो मनीस, कावन्सिलरांचो मनीस न्ही तो. म्हाका नवे चेअरपर्सनाचेर वायट कांय हांव उलोवंक सोदना, कित्याक तो चेअरपर्सन जाला आनी आतां दामबाबान ताका हें कितें तरी बल दिवं की बाबा आपलें वर्चस्व दाखोवपाक, आपलें इंडिपेंडंट मायंड दाखोवपाक. नाजाल्यार तें थंय सांगलां म्हणून आपूण करता अशें न्ही. शूड नॉट बी अ पोस्टमॅन, शूड बी अ चेअरपर्सन. कामरो म्युनिसिपाल सालसेत म्हणटा तें एक टायमार पुर्तुगेजा तेंपार इट वॉज द सेकंड बिगस्ट इन हायरकी. व्हडलें एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन तें. तो चेअरपर्सन जो आसता ताजें ओन इंडिपेंडंट मायंड ताका जाय. म्हाका दिसता बाब दामू शिरोडकाराक ती तशी तकली आसा, पूण ताका ती इंडिपेंडंट मायंड चलोवंक ते दितले काय कितें हो प्रश्न पडटा. इतलींशीं वर्सां आतां आमी पळयलें की दिगंबर कामतान तुमी एका बरोबर रावन राजकारण केलें. फाटल्या इलेक्शनांनी तुमी तांकां सपोर्ट केलो, हेल्प केलें इन अ वे. आतां हाजे फुडें मडगांवान गोवा फॉरवर्ड पक्षाची भुमिका कितें आसतली? मडगांवानूच न्ही, हे जे 8 सीट थंय काँग्रेस पार्टीक घात करून हे लोक सोडून बीजेपीन गेल्या, थंय म्हाका दिसता आमची भुमिका कितें तरी आसतलीच. आमी वी वील हॅव युनिट्स इन ऑल दीस 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. 8 जाण. हय. मडगांवान कितें? मडगांव तुमी पिपल ताचेरसून सांगिल्लें की आसतलें. म्हाका दिसता मडगांवचे जनतेक आतां जाय की ह्या दामबाबाच्या थळान एक खंय तरी सीमा आसा म्हणून. फटी मारपाची सीमा आहा, लोकांक कानान घालपाची सीमा आहा, हें सगळ्या लोकांक दिसता. पूण लोकांक आज तें धाडस ना, कित्याक सगळे सत्ता तांचे कडेन आहा. कोण उलयतलो? कोण उलोवपी मनीस जाय, कोण लोकां मदीं वचून एक जागृताय करपाक की बाबा तुमकां विकते घेतल्यात, तुमी भाड्याचे बैल कशे. हे मडगांवकारांचे रेशपेत जो आहा, जे तांकां प्रेस्टीज आशिल्ली ती तांणी देंवयल्या विथ दीस डिफेक्शन. हें तांकां याद करून दिवपाक कोण तरी जाय. आयच्या राजकारणांत गोंयांत ठोकपणान उलोवंक शकता आनी सरकाराक विरोध करूंक शकता म्हणटा ती फक्त गोवा फॉरवर्ड पार्टी. हें हांवें इन द एसेंब्ली दाखयलेलें आसा. आनी भायरूय बी सरकाराच्या विरोधान जे आमी कितें लढे चलयल्या ते आमी लॉजिकल कन्क्लुजन म्हळ्यार सारकें फायनल पॉयंट ते म्हणसर व्हरत आसात आमी. म्हणून म्हाका दिसता आमची केन्ना येतले मडगांवांत, कशें आमी फुडें वतले, हे सगळे लोक उत्सुकतायेन पळयतात. आनी दिवाळेचे मागीर आमी हाजेर सिरियसली चिंतून दिवाळेच्या नंतर मडगांवचो प्लॅन आसतलोच. गोवा फॉरवर्ड नव्या वर्साक तरी आमी आसाच. गोवा फॉरवर्ड पक्षाक मडगांव कॉन्टेस्ट करतलो फुडलो करतलेच. अशें म्हणटाले की आनी म्हणटाय बी की दिगंबर कामतीन कोणाकूय दवरल्या मडगांव इलेक्ट जावन ताजी वोटर्स बेस आसा म्हणून. कसली ती बेज? ती बेज कसली? इतल्या वर्सां दिगंबर कामतीक जे मतां मारताले बीजेपीचे विरोधान, ती बेज आतां ताजे बरोबर गेली. बीजेपीच्या फावरान आशिल्ली तेन्नाय तांकां तेच मतां मारताले. तशें ना ताका ना. बीजेपीच्या फावरान आसतना बीजेपीक एक ऑल ओवर गोवा एक सिंपथी आशिल्ली, पार्टी विथ अ डिफरन्स. तांचो लिडर आशिल्लो मनोहर पर्रीकर, जो एक म्हळ्यार अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठयतालो. ते एक ओपोजिशन लिडर म्हणून बरी भुमिका तांची आशिल्ली आनी ते पक्षाक नॅचरल एक सिंपथी आशिल्ली. आज तो पक्ष कितें जाला? इट इज नो लॉंगर अ पार्टी विथ अ डिफरन्स, इट इज अ डिफरंट पार्टी. पर्रीकार म्हणटा तें नांव घेवपाक हो मुख्यमंत्री फाटीं फुडें येता. पर्रीकाराची लिगसी कंप्लीट काबार केल्ली आहा. जे कोण ऑफिसर ताजे बरोबर आशिल्ले, जे एडमिनिस्ट्रेशनान डिसिप्लीन हाडटाले आनी करप्शन काडून उडयताले, ह्या लोकांक ना नपच्छाद केल्ले आहा. आतां सगळे चोरांक घेवन हें आमचें गोंय चलयतात आनी गोंय तांणी विकूंक काडिल्लें आहा. हें गोंय विकूंक काडिल्ल्या हातून भर घालपाक, तकली दिवपाक दिगंबर कामत बीजेपीन गेल्लो आहा. तो कोणाचे मडगांवकाराचे बऱ्याक वचूना. आनी ते तूं वोट बँक जी उलयता
वोट बँक असून मुखेलमंत्री असताना मडगांवची स्थिती कितें आहा आनी आमचो मतदारसंघ फातोर्डा स्थिती कितें आहा ती कंपेर कर. ताजेर तुका कळटलें. हांव फक्त 2 वर्सां मंत्री आशिल्लो, तातूंत 1 वर्स परिकार दुयेंत आशिल्लो. तातूंत जे फातोर्डान कायापलट आमी केल्लें आहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर धर, तो लोकांक गोंयकारांक दिसता की बाबा हो जागो आमचो म्हणून. एज अगेन्स्ट दॅट मडगांवान कितें जालां, कशें हांव मडगांव इज क्रमलींग, हें सगळें कंपॅरिजन जाताच. आज जे कावन्सिलर ताजे बरोबर आसात तांणीच हें कंपॅरिजन केल्लें आहा. महेश आमोणकर म्हणटा तो जिखलो तेन्ना म्हणलें पळय विजयान मडगांव कितें फातोर्डा कशें केलां तें, आनी आमचें पळय म्हणून ताणें उलयलें तें गेलें, इरेज जालें. तो सध्या ताजे बरोबर आसा. तो आसलो म्हणून कितें जालें, लोक आसा. अरे हे सगळे गेले आपले कितें तरी इलिगॅलिटी चलोवपाक न्ही, हांकां प्रोटेक्शन जाय. हे कजिनो म्हणून आतां आयल्यात, हे जे रेव्हेन्यू लॉस करून आतां कजिनो बोट, एक कजिनो बोट चलोवपाक 44 कोटी रुपया ते टॅक्स फारीक करतात. एक स्लॉट मशीन 5 स्टार हॉटेलांत चलोवपाक ते 11 कोटी ते 44 कोटी डिपेंडींग अपॉन सायज ते फारीक करतात. आतां असली 85 इल्लिगल कजिनो गोंयांत चालू आहा. 85 जो कोणाकूच टॅक्स दिना, कोण तरी हप्तो घेता. हे पुलिसेक जर खबर ना जाल्यार हांवें पयर ट्वीट केलें, एक बेलीज म्हणटा कजिनो, बेलीज म्हणटा तो बेलीज न्ही तो, पूण हें नांव घालां आनी पेडण्यां चलता तें घालतकर ताणें तें बंद दवरलां, कित्याक रेड पडटली म्हणून. थंय भितर स्लॉट मशिनां आसा, सगळें आहा, एवरीथींग वॉट इज देयर इन अ कजिनो, बट नो टॅक्सीस, नोबडी इज बींग पेड, समबडी इज बींग गिवन हप्ता. हें आमचे मतदारसंघात फातोर्डानूय आहा, मडगांवानूय आहा, आनी करपी जे आहा हे आतां नवे लोक जॉयन जाल्ले आहा बीजेपी. ताका लागून म्हणटा तुमी. हांव मागता की एक जर्नलिस्ट आनी एक इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिस्ट म्हणून तूं हाजेर अभ्यास कर. तुका मेळटलें की देर इज अ लिंक बिटवीन लॉस ऑफ रेव्हेन्यू टू द स्टेट अँड सपोर्ट टू रुलिंग पार्टी. देर इज अ क्लियर लिंक बिटवीन दीस टू. देर इज अ नेक्सस ऑफ मेकिंग रेव्हेन्यू लॉस अँड जॉयनिंग रुलिंग पार्टी फॉर प्रोटेक्शन. एक आम पळयता की तुमी यू हॅव बीन व्हेरी सिलेक्टीव वेन इट कम्स टू क्रिटिसायझींग बीजेपी. TCP मिनिस्टर आसा पळय आनी विश्वजीत राणे, हाजेर तुमी हार्श वचना. एपरंटली ही इज व्हेरी वेल क्लोज टू यू, तुमकां लागीं म्हणून तुमी ताका माफ केल्लो आसा. तातूंत सुद्दां यू स्टार्ट ब्लेमींग चीफ मिनिस्टर. 16 बीच आमी पळयले, तुमी ताजेर घालता. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? सी, विश्वजीत राणेन जे एक मोहीम सुरवात केल्ली की आपूण सगळें रेसिंड करतलो, जें कितें इल्लिगल पार्रा आरपोरा ODP आपूण फाटल्यान घेतलो, 16B केसीस आपूण बरखास्त करतलो, हे जे सगळे ताणें जे स्टेटमेंट काडल्यात हे सगळे पॉप्युलर स्टेटमेंट्स, सगळे बरे स्टेटमेंट. ताजे मदीं ताणें ते फार्म हावजीस सामके रॅम्पंट फार्म हावजीस करपाक फुडें सरलो. लोकांनी ऑब्जेक्ट केले. ताणें थंयच्यान लंडनच्यान येवन लंडनच्यानूच ताणें एक स्टेटमेंट काडलो की आपूण हें सगळें फाटल्यान घेता. पूण लंडनच्यान येवन कितें केलें, लंडनच्यान येवन ऑर्डिनन्स सायन मारलें म्युनिसिपल कायदो बदलुपाक, 16B रद्द करपाक न्ही. आनी हें ताजेर हांव ताका कंडेम करता की विश्वजीत राणेन जें कितें उलयलां तें तो आतां त्या उतराचेर नेगार वता. तो म्हाका दिसता मायकला कडेन ताणें आतां एक कसली तरी लॉन्ड्री घाल्याच आसतली, जातून सगळें जें कितें इल्लिगॅलिटीज केल्ल्यो त्यो आतां सगळ्यो धुवन तो निवळ कसो हें ताका सांगचें पडटलें. ताणें स्टेटमेंट केला की पयलींची डिसिजनां वील कंटिन्यू, कोणी पक्षान येवं ना येवं म्हणून. ना, बट लेट अस सी, पीपल आर लुकिंग एट इट इगली. ही हॅज प्रेझेंटेड टू दीस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. कितें तें आमचे टू रिपोर्ट्स where he has given detailed of which survey numbers are violating codal formalities when it comes to the ODP. That means eco-sensitive zones which have been converted. हे सगळें ताणें सांगिल्लें आहा. इतलें आसून तो आतां जर ताजेर बदल करता, कित्याक रिपोर्ट्स आहात की तांची मन मेळणी कितें तें एक जावप, कितें मायकल आणि तशें कितें तरी जालां म्हणून. सो तें जर ताणें केलें जाल्यार ताणें यू टर्न मारचोच पडटलो. आनी यू टर्न मारलो जाल्यार विश्वजीत राणे वील बी द टार्गेट ऑफ अवर अटॅक, बिकॉज ही कॅनॉट बी अलाउड टू गो गेट अवे स्कॉट फ्री विथ दीस टायप ऑफ वॉल्थ फेस. तुम्ही एलिगेशन केलें आज मेरेन ताका कंडेम करपाक चड कांय तथ्य नाशिल्लें. ताका हांव कंडेम करतालो कोविडाच्या मिसमॅनेजमेंटाच्या टायमार, ऑक्सिजन क्रायसीस आयली तेन्ना. ताजे मागीर तो जो टावन प्लॅनिंग पोर्टफोलियो ताणें हँडल केला
त्या पोर्टफोलियोन ताणें रिफॉर्म्स हाडटा आनी गोंयचे जनतेक जाय ते भशेन आपूण करतलो अशें जें तो म्हणीत आशिल्लो, असो जो निर्धार तो दाखयतालो, ताजेर इट वॉज बट नॅचरल दॅट वन टार्गेट सीएमाक केलो बिकॉज ऑफ वीच सीएम नॅचरली बिकॉज सीएम कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेमेशन घालता तुमच्या घालता. डिफॅमेशन म्हणटा कितें आहा, कसलें डिफॅमेशन घालता, कितें म्हणून? यू आर अक्युजिंग हिम ऑफ बीइंग इन्वॉल्वड इन अ स्कॅम ऑफ वीच 16B. 16B. Tell me one thing, when you are the leader of a government, when you head the ruling party as the legislative party leader, you become the chief minister. Can you tell the press that ती फायल म्हज्या म्हऱ्यान आयली ना, सो देरफॉर आपूण ताचेर डिफॅमेशन घालता अशें म्हणूंक नात तुज्यान? म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर एडवायस पसून कोणा कडेन सारको घेना. चीफ मिनिस्टराक एक कळपाक जाय की खंयच्याय मंत्र्यान कितेंय जर चूक केली, द ब्लेम रेस्ट एट हिज डोर, बिकॉज कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी ताज्या हातान उरता. मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, Moral responsibility, not legal No, responsibility. it is a government led by him. So if anybody does corruption, let us suppose that the Shah Jahan has done corruption in Taj Mahal. The moral responsibility lies at the CM's door because he has taken a cabinet decision for that. How you took a cabinet decision? If it was not in agreement with your beliefs, how could the cabinet pass something? How could they pass? If ganja was to be legalized, steps that were taken to legalize ganja, who was the chief minister? 16B cases, 7,700 cases जाल्यो, उगीच जाल्यो. म्हज्या वेळार म्हाका कंडेम केलो की 16B हाडलो आनी इट वॉज एन सॉर्ट ऑफ म्हळ्यार पयशे करपाचो धंदो म्हणून. हांवें केल्ल्यो 32 केसी, 32 तुमच्यो जाल्यो 7,700 केसी. म्हज्यो 32 केसींनी अरावंड म्हळ्यार 5 केसी जर कमर्शियल नेचर सोडलो तर सगळ्यो मोस्ट ऑफ देम आर इन्स्टिट्युशनल. सो इन्स्टिट्युशनल केसीस तातूंत तुका करप्शन दिसतालें आनी 7,700 केसी ज्यो प्रोविजनल केल्यो, ज्यो कोर्टान उतर दिवचें पडलें गव्हर्मेंटाक की आमी फायनल करना म्हणून, दे टू गिव अ सॉलम अश्युरन्स टू द कोर्ट. हे हातून जर करप्शन दिसना मुखेलमंत्र्याक जाल्यार मुखेलमंत्र्याक दिसता कितें? दोळे बंद आहा, सगळे जनतेक खबर आहा की that had become an So his ATM. silence, you are saying ki tani involvement Silence is असा consent. Naturally, when something is wrong is happening. Now tell me one thing. शहाजहानाच्या ताजमहालान करप्शन जर आसा म्हणून फाल्यां सिद्ध जालें जाल्यार मुखेलमंत्री कितें करतलो? मुखेलमंत्री डिफेंड करतलो ताका काय ताका ताजेर एक्शन घेतलो? There he has said ki गोविंद गावडे has said ki PWD केला ते. बरें, आज PWD मिनिस्टर has said that आपल्यान करूंकूच ना म्हणून. तो म्हणटा पयलींच्या PWD मिनिस्टराच्या टायमार कशें पयलींचे फायल मागयता म्हणटा आपूण ती. आतां तुका सांगता हांव, शहाजहानाचेर आतां फिफा चालू आहा, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर. सो शहाजहानाक टार्गेट ह्या दिसांनी तरी करचो न्ही अशें हांवें धरिल्लें, पूण रुलींग पार्टीन तें धरूंक ना तशें. रुलींग पार्टीचो तो टार्गेट आसाच, तो फोकस आसाच आनी ते फास्ट ट्रॅक करतात शहाजहानाचें एविक्शन. दिवाळेचे पयलीं तांणी थोडे जागे तांकां खाली करूंक जाय, थोड्यो वेकन्सी क्रिएट करूंक जाय, नाजाल्यार तो सावियो रॉड्रिग्ज म्हणटा तो खंयच्यान उपर आसलो. बीजेपीचो स्पोक्समॅन तो सांगता की देर इज करप्शन इनवॉल्वड, चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट. वॉट इज चीफ मिनिस्टर गोइंग टू से अबाउट दिस? टेल मी. बीजेपी स्पोक्समॅन इज सेइंग, नॉट गोवा फॉरवर्ड स्पोक्समॅन. सो बीजेपी स्पोक्समॅन इज एलेजिंग करप्शन इन ताज महल, विच इज कला अकादमी. I am at least using the word Taj Mahal. तो कला अकादमी म्हणटा. I am saying Shahjahan. When this guy is saying direct Govind Gowde, कोण तो सावियो रॉड्रिग्ज, ताजे मागीर आतां काब्राल is putting another nail in the coffin की आमी ना, we have given a different advice. So you know, एक फट पोचोवपाक he has to go to different levels. आणि हातून once again the cabinet decision that was taken, the cabinet was headed by whom? How did he allow this decision to be taken? Is he going to rescind that decision? Questions have to be asked to whom? जेन्ना तूं विश्वजीत राणेचे इशू काडलो तोच हांव तुका आतां परतो काडटा. In this matter, how can I ask Shahjahan? I have to ask the chief minister. Chief minister becomes the focus of these replies because only he can give the replies. He knows why he passed the cabinet this proposal to give the work on nomination basis. For advice, go and ask Devendra Fadnavis. Devendra Fadnavis was a complainant against Bhujbal, to आणि किरीट सोमय्या.
in the building of the Maharashtra Southern. And Bhujbal went to jail. That is why I said, Shahjahan Mundaka, Shahjahan historically has gone eventually to jail. Aurangzeb put him in jail because he overspent on Taj Mahal. So maybe even at that time, nomination basis was not considered moral, even in old times. So what do you read in the entire thing की स्वतः बीजेपी वालेच त्यांचे हे करतात. असे झालं की बीजेपी इज व्हेरी क्लिअरली फेसिंग अ प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी. प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी म्हणल्यार कितें? प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी म्हणल्यार सगळे एकूच पक्षान जॉईन जातात. एक की ह्या पक्षान प्रोटेक्शन मेळटा. तूं कितेंय इलिगॅलिटी केली तुगेली पचता, तुका गंगेन न्हांवन आपशींच तूं भायर सरता, हें एक जाता. दुसरें बीजेपीकूय तें जाय कित्याक तांकां लोकसभा इलेक्शन आयिल्ल्या. ताजे मागीर बीजेपीक तें नाका. 2024 परिस्थिती पळय, सादी परिस्थिती पळय. पयर केदार नायकाचें ऑफिस इनॉग्रेट जालें, हो गेलो, कोण गेलो, चीफ मिनिस्टर गेलो, सदानंद तानावडे गेलो. हांव पळयतालो आमचो बाबडो जयेश खंय पावलो काय म्हणून. आसूंक जाय आशिल्लो न्ही. आमदार आमच्या पार्टीन जॉईन जाला, तेजे हात बळकट करुया, सगळे आमी एक, हें दाखोवंक जाय आशिल्लें न्ही रे. तो दिश्टी पडना न्ही, आतांची गरज ना. सो हें सगळ्याक जातलें, हें सगळ्या लेवलाचेर जातलें. आनी हे जे कोण गेल्या पळय थंय 8 जाण, हे मलय खावपाक वचूंक ना म्हणून कोण मानपाक तयार ना. आनी देवाचो घात केल्लो आहा. आनी जे फॅमिलीक लोक आसतात हे गेल्या फक्त मंत्री जावन कितें तरी मिटर आपलो चालू करपाक. हे सगळे जनतेक खबर आहा. एका वटेन प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी म्हणटा तुमी. आमी स्पिकरां कडेन उलयले, रमेश तवडकर, ते म्हणटा की ऑपोजिशनान खुश आसपा जाय कारण आतां फक्त 7 जाण उरल्या. सो तुमकां उलोवपाक टायम चड मेळटलो, आपली लिडरशीप क्वॉलिटी दाखोवपाक चड टायम मेळटलो. डू यू एग्री विथ दॅट? हांव तुजो जो इंटरव्यू आहा, हो इंटरव्यू एक सारको व्हडलो आयपॅडाक घालून हांव एसेंब्लीन व्हरतलो फुडलें सेशन जातलें तेन्ना. आनी ते मदींच ऑन करून ताका दाखयतलो तुवेंच हें अशें म्हणिल्लें म्हणून. आनी न्यूज हबाचो इंटरव्यू म्हणून. एक कित्याक बाब रमेश तवडकर मानादीक सभापती कितेंय उलोवं, तो जें खूब कडेन दाखयता तो सारको बीजेपीचो कार्यकर्तो असो वागता. तो आपल्या ट्विटराचेर बीजेपी कमळ दाखयता. एक बेसिक टेनेट ऑफ legislative democracy is after you become speaker you have to be neutral. You can't be attending meetings of political party. You should not be. So should not is not must not, but that is expected of you to be neutral. So हे तो करना. सो हे जो करना, जो पॉलिटिकल पार्टीच्या मिटिंगेन रावता, जंय फक्त एक टार्गेट तांचो आसा हे दिसांनी विजय सरदेसाय, तो इतलो कित्याक उलोवंक ताका दितात, हें अशें आसतलें. नॅचरली ताका तें आयकुचें पडटलें आनी म्हाका बस 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 म्हणचोच पडटलो. तर तो बस बस म्हणना जाल्यार तो उतराक सेर्त जालो. तुका सांगलें ते भशेन ताणें सांगलें की इजिदोर जॉईन जाला, तुज्या इंटरव्यूआन पळयलेलें, तो म्हाका दिसना म्हण डेव्हलपमेंटा खातीर जाल्लो म्हण. सो आय एम होल्डिंग हिम ऑन दॅट वर्ड. हे जे 8 जाण जाले ते डेव्हलपमेंटा खातीर जावना, ते सेम कॅटेगरी, ते सेम जाग्या वयल्यान जॉईन जाल्या. ते जर तो जर डेव्हलपमेंटाक जावंक ना, हे डेव्हलपमेंटाक जाले पण तुका कशें कळ्ळें? हांचे मतदारसंघान बीजेपी म्हणल्यार तुका एक मत पडना. ते कित्याक जॉईन जाल्या? सेल्फ डेव्हलपमेंटा खातीर जॉईन जाल्या. हें सगळ्यांक खबर आहा. हें ताणें म्हणिल्लें आहा तुज्या इंटरव्यूआन. सो हांव बाब रमेश तवडकरा कडेन जाहीरपणान डिमांड करता की गेली असेंब्ली 25 दिसांची आशिल्ली, ती तुमी कट शॉर्ट केली इलेक्शनाची एक्सक्यूज दिवन की पंचायत इलेक्शन आयलें म्हणून आमी कट शॉर्ट केलें. रिमाइंडर पिरियड ह्याच वर्सान असेंब्लीन भर, ह्याच वर्सान आनी एक सेशन घे आनी उरले फुडली सेशनां लेंदियर जातली म्हणून कर. बरें कर. तितलेंच न्ही, बिझनेस एडवायझरी कमिटीक हाड. हांव बिझनेस एडवायझरी कमिटीन मेंबर आहा. हांव तुजो इंटरव्यू हो परतो घेवन बिझनेस एडवायझरी कमिटीन वतलो आनी ताका सांगतलो की फिक्स द डेट्स टुडे. तो म्हणटालो 25 दिसांचें सेशन जावंक ना म्हण, खूब दीस जाले म्हण. सारकें ताचें खूब दीस जाले, पूण 25 दिसांचें सेशन जाल्लें हाजे पयलीं. 25 दिसाचें न्ही, म्हयन्याचे वयर गेल्लें आहा. पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना 2014 पयलीं सेशनां अशीं गेल्या. मॉन्सून सेशनां खूब वता, मॉन्सून सेशनां गेल्या. सो इट इज नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इट इज नॉट न्यू दॅट की सेशन अशें जाता म्हणून. सो माय पॉयंट इज करून दाखय. टेक इट वॉट एवर यू स्पीक
उलयलें तें करून दाखय आनी रमेश तवडकरान जर तें केलें जाल्यार लेजिस्लेटीव डेमोक्रेसी खातीर तो हातभार घालता, ताजो हातभार आसा अशें एक्सेप्ट आमकां करचें पडटलें. तो उलोवंक दिता जाल्यार, ना जाल्यार ताणें तांचेच सगळ्यांक इन्क्लुडींग हे जे बोकडे गेल्या तांकां सगळ्यांक जर उलोवंक दिलें आनी तेच उलयता तें नेरेटीव अशें जर हायजॅक करपाक जें आतां BJP लागल्या, एट नॅशनल लेवलूय लागल्या, ज्यो पार्लमेंटरी कमिटीज आसूंक जाय, जंय ओपोजिशनाक रिप्रेझेंटेशन दिवंक जाय म्हणून आहा थंय ते BJP आपल्या लोकांक भरूंक लागले. सो वॉट दे आर डुईंग इज दे आर ऑक्युपायींग बोथ द स्पेसीस, द रुलींग स्पेस एज वेल एज द ओपोजिशन स्पेस बाय मेकिंग देअर ओन पीपल ओपोज. सो बेजिकली लोकांक ऑप्शन दिवप ना. हें खंय चलता, हें UP बिहार चलूंक शकता जंय एज्युकेशन लेवल्स तितली ना. गोंय अशें म्हणल्यार एक सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस जागो, अशा जाग्यान हें एक्सपेक्ट करप की आमीच उलयतले, आमीच सगळ्या पेपरांचेर हाडले आनी आमीच आसतले म्हणटकर लोक फक्त आमकांच वळखतले. बॅक टू असेंब्लीन तांणी सांगलां की तुमकां खूब टायम मेळटलो, सो यू आर हॅपी विथ दॅट एटलीस्ट. आय एम हॅपी. हें जर ताणें सांगलां तें केलें जाल्यार आय डोंट एक्सपेक्ट हिम to keep to his word, but if he keeps then I will also congratulate him for keeping his word. दुसरी गजाल आमी पळयलें की तुमी बारीक सारीक हाचेरसून इशू केलो. आतां माविन गुदिन्हन मोगीच वयल्या वयर अशें म्हटलें की समज तुमी हें करना यू वील बी आउट ऑफ, टॅक्सीवाल्यांक म्हटलें की इफ यू डोंट एडॅप्ट टू टॅक्नॉलॉजी यू वील बी आउट ऑफ द बिझनस आनी देन इव्हेंच्युअली दाबोलीम एअरपोर्ट मायट बी शट. ताजेरसून तुमी एज इफ दाबोलीम एअरपोर्ट खरोच शट जातलो ते टायप स्टेटमेंट केलो. तूं म्हाका सांग, खंयचो गोंयकार हे सरकाराक पात येता तो? खंयचो गोंयकार मोविन गुदीन कशाय भशेन उलोवंक शकता, कितेंय उलोवंक शकता. मोविन गुदीन हॅज बीन अ लॉंग टर्म सपोर्टर ऑफ मोपा इज द इंजीन ऑफ ग्रोथ. हें तो उलयत आहा. हांव पर्सनली त्या दिसा मोपा गेलो पळोवपाक. मोपा फक्त टर्मिनल बिल्डींग रेडी जाल्या, उरिल्लें जे भशेन काम चालू आहा 2 वर्सां जाय आनी 2 वर्सां आनी जाय. ताजो मेन जो एक्सेस आहा, जो फ्लायओवर आहा, तो म्हाका दिसना आनी 1-1.5 वर्स तरी तयार जातलो. रस्तो ना नॅचरली एअरपोर्टाक येता रोड, एअरपोर्ट शूड हॅव अ रोड न्ही. कितें चालू आहा थंय मायनींग सायटशी दिसता मर्दी. ते सगळे रेडी झाडां हाडल्या, प्लास्टिकाची ना जाल्यार पुरो कळ्ळें तुका न्ही. सगळीं हैदराबादचे पाम्स हाडल्या. गोंय म्हणटा ते माडा खातीर वळखतात. हे जे माड मारतात रस्त्यार ते रिप्लांट करपाचे थंय व्हरून मोपा. ते पाम्स हाडल्यात हांगाचे हैदराबादचे. सो म्हाका दिसता जे भशेन मोपाचें हें आसा म्हणजे फक्त रियल इस्टेट लॉबीक वाडोवपाक की आज जाता फाल्यां जाता, प्रधानमंत्री येता, कितले डेट चेंज जाली. आतां डिसेंबर म्हणटा ते. मागीर हांव तुका सांगता डिसेंबरान पसून जायना तें, जावंकूच शकना तें. कसो येतलो प्रायम मिनिस्टर आयलो जाल्यार प्रायम मिनिस्टराक मिसगायड करतात ते. दिस इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से. दे आर मिसगायडिंग हिम दॅट इट इज रेडी. इट इज नॉट रेडी. आय हॅव गॉन माय सेल्फ एंड सीन इट. तशें नाच तें. कनेक्टिविटी जावना, भितर तयार ना. एक टर्मिनल बिल्डींग फक्त तयार जाल्या. दॅट इज नॉट एन एअरपोर्ट. हें एक जालें. दुसरें वी आर टॉकिंग ऑफ दाबोली. टॅक्सी ड्रायव्हर टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करना म्हणून तो दाबोली बंद उडोवपाचें सोदता. अरे मोवीन म्हणटा तसो वाचपी बी, तो वाचून उलोवपी खरो. कालचे फिगर्स जे आयल्या ते फिगर्स सांगता की वी आर द 7th हायेस्ट in unemployment in the country. So when we are 7th highest in unemployment, Movin should come out with his industrial policy which he brought to the house. He is not notifying the industrial policy. Why? My challenge to Movin Gudin is, if you are actually focused on trying to do away with unemployment, which is one of the biggest problems facing our society, which Gadkari says, which Dattatreya Hosbole says, आयच्या हातून रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर बिकम पुअरर, इन्फ्लेशन वाडलां आनी अनएम्प्लॉयमेंट वाडलां म्हणून. अशे टायमार इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो मेळपा खातीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेगिनतल्या बेगीन हाडप ही गरजेचें. पूण त्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीन कितें आहा? त्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीन IPB म्हणटा तें सगळें आहा. इंडस्ट्री म्हणटा खुट्याचो माकड आहा थंय. सो आय प्रिज्यूम दॅट इज वाय ही इज नॉट कमिंग आउट विथ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी. You should be focused on industrial policy to do away with unemployment. आता दाबोली तो सांगता हें सगळें आसतना ते टेक्नॉलॉजी घेना म्हणून तांकां सांगता तुमकां टॅक्सी परमिटा उडयतलो. मीन्स यू आर क्रिएटिंग मोर अनएम्प्लॉयमेंट. वेन युअर होल आयडिया शूड बी
that locals should get employed because you are 7th highest in unemployed percentage in the country. Your focus should be on creating employment for locals. These people's focus is some elsewhere. So I don't understand what Movin is up to. He should focus on topics which concern him. See, तो टेक्नॉलॉजी हाडूंक सोदता म्हणून ताणी मिटर हाडलो. मिटर ताणी एडॉप्ट केलो. आतां लोक म्हणटा मिटर वापरना, मिटराचेर खंय तुवालो घालता म्हणटा मुखेलमंत्री म्हाका. अरे मिटराचेर तुवालो घालता तुजो आरटीओ कितें करता, फक्त हफ्ते घेता. आरटीओ ऑफिसरांचो हफ्तो खंय पावला तो विचार मारता. ते मोविनाक खबर ना. काम कितें करतात तुमी? मिटर जर तो टॅक्सीवालो चलयना तर तुमी कितें भजी भाजतात थंय? हो इश्यू तुमची फियर आसा की दाबोळी बंद जाता? 100% हा. हांव तुका सांगता, हो सरकाराक कोणूच पातयेवंक शकना. जो सरकार महालक्ष्मीक, फुलांचे खुर्साक बांबोळेच्या आनी बेतीचे दर्गाक घात करूंक शकता, तो खंयच्या गोंयकाराक इवन विथ अ रिटन एग्रीमेंट की बोथ एअरपोर्ट्स आर गोइंग टू को एक्झिस्ट, they can still go back on their word. They can still go back on their word on jetties. Those jetties that are being made, they are saying cargo. Who says it is not coal? Tell me who says it is not coal? See, everything, Sagarmala, the whole focus is coal. So they are trying to make Goa into a logistic hub for coal. And this coal doesn't benefit Goa. But they are not ready to accept. Because coal runs the country. The guys who import the coal, the guys who use the coal, they are running the country today. आणि एक इश्यू आसा मायनिंगाचेर. तुम्ही म्हणे की 6 महिने जाले तुम्ही कांय करू ना म्हणून. इमिडिएटली दुसरे दिसा इफ यू हॅव टू वेट फॉर 1 more day तुमकां आन्सर मेळटा आशिल्ले, कारण सरकारान तेन्ना ऑक्शनिंग स्टार्ट करून फर्स्ट ब्लॉक आयडेंटिफाय सुद्दां केलो. तुका एक सांग म्हाका, हातून 6 महिने ते म्हयनो रावलो हांव. म्हजो हाजो अर्थ तुवें म्हाका एप्रिशिएट करूंक जाय की आय वॉज फोकस्ड ऑन. तुम्ही कॅलेंडर मार्क करून दवरिल्ले सगळे मार्क आसूंक जाय न्ही. सगळे तुवें फायनली तूं शिकूंक जाय एंड यू शूड बी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू आर डुईंग. सो जेन्ना हांवें म्हणलें की तुवें मायनिंगाचें कांय करूंक ना, ताणें रोखडे ब्लॉक आपूण काडटा म्हणलो. मागीर तुवें मिनरल कॉर्पोरेशन कित्याक केलें? बिफोर इलेक्शन सगळे लोकांक जेन्ना प्रॉमीस केलें की आपूण मिनरल कॉर्पोरेशन करता, स्टेट मायनिंग करतले, आपुणूच चेअरमॅन जालो आनी मिनरल कॉर्पोरेशन मायनिंग काय करचेंच ना. मग कितें फायदो करून? आनी ब्लॉक कसले ते? एक इसीचेर तूं मायनिंग कर मरे. एक इसी तूं ऑक्शन कर. वाय आर यू डुईंग इट इन अ ब्लॉक? की ऑलरेडी मायनिंग कोणाक दिवपाचें हें तुमी विचार केला? फिक्स जाला? डू यू एटलीस्ट आर हॅपी की तांणी स्टार्ट केलो म्हणून प्रोसेस? हा, डू यू एटलीस्ट आर हॅपी की? व्हॉट इज द प्रोसेस? आय एम नॉट एट ऑल हॅपी. व्हॉट इज द बिग डील अबाउट द प्रोसेस? प्रोसेस हें काडप की 5 लाख रुपया तुका फारीक करचे पडटले. इतले सोडून खंयच्या मायनिंग कंपनीक कितें खबर आहा? जेटीज कोणाच्यो आसतल्यो? हे गोंयचे जनतेक जे मायनिंग डिपेंडंट आहा तांकां नोकऱ्यो कितल्यो मेळटल्यो? हाव यू आर गोइंग टू रिहॅबिलिटेट द मायनिंग डिपेंडंट? वेर इज द पॉलिसी विच सेज ऑल दीस? मायनिंग डिपेंडंट हो येदो इश्यू, आमी मायनिंग स्टार्ट करता सदांच सांगतात मरे. खंय पावले तांचे? हे मायनिंग डिपेंडंट हे जे ब्लॉक्स काडून तुमी दितले, ह्या मायनिंग डिपेंडंटांक ताजो फायदो जातलो? हे गोंयचे मायन ओनर जे तांकां कोट्यांनी रुपया तांचे कडच्यान खाल्या. प्रायोरिटी म्हणटा ते करपाक कशें जातलें? लोकल्सांक प्रायोरिटी दितले? कशी दितले? इमिडिएटली मायनिंग लोकल्सांक प्रायोरिटी दितले आनी मुगेले बील एडॉप्ट करा मरे. 70% एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल्स म्हणून. 80% इज द प्रायव्हेट सेक्टर. इट इज प्रायव्हेट सेक्टर. इट इज अप्लायिंग टू डिपेंडंट्स. एडॉप्ट दॅट बील. दर हरियाणा करूंक शकता, तुमी कित्याक करूंक शकना? कर्नाटकाचे मॅनिफेस्टोन घाल्ले आहा बीजेपीन. गोंयची बीजेपी कित्याक घालना? गोंयचे बीजेपीक मोग कित्याक भायल्यांचो? गोंयची बीजेपी एड काडटा. नॉलेज ऑफ मराठी एसेन्शियल, कोंकणी नाच. कशें जाता? टायपो जाल्लो. अरे टायपो हाजेरूच कसो जाता? हाजेर कसो जाता? आनी हांवें तो पेपर वाचलो म्हणून बरो आहा. नाजाल्यार कोण तरी येवपाचो सावंतवाडीच्यान. डोर्स ओपन जाय. ओके, लास्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टी seems to be a party without leaders right now. एक विजय सरदेसाई काढलो जाल्यार तुमचे लिडर्स आसा पळय आनी दे डोंट सीम्स टू बी एक्झिस्टिंग. आनी दुसरे वटेन यू आर लुकिंग एट अ लार्जर स्पेस ऑफ ऑक्युपायींग ऑफ ऑपोजिशन. हांव त्या दिसा जेन्ना शरद पवाराक ना एक सिनियर
राजकारणी म्हणून ताका एक प्रश्न विचारला, हे आतां जे काँग्रेसीची इमेज जाल्या की दॅट इट इज अ इन्क्युबेटर टू प्रोड्यूस लिडर्स टू सप्लाय टू BJP, हो आम आदमीचो स्लोगन आशिल्लो तांचेर अटॅक करपाक. वॉट एवर सेड एंड डन, रियलिटी इज दॅट ट्वायस इट हॅज हॅपन्ड अँड पीपल आर टेंडिंग टू बिलीव दीस नाव. सो आतां कशें, हाऊ डू यू टॅकल दीस इशू where the BJP uses agencies, uses money power and makes your leaders to defect. Even I had a party, fag end of it, our persons also defected. Fag end, I could hold them for the maximum of the term, majority of the term. Now how to tackle this issue? तो कितें म्हणटा की एक मुवमेंट तयार करा, मुवमेंट विच इज अ सोशियो पॉलिटिकल मुवमेंट, आनी जे मुवमेंटान आसात लोक तांकांच टिकीट दियात. मुवमेंटान आशिल्लो मनीस डिफेक्ट जावपाक कुस्तार, नॉट इजी, जावंक शकता, नॉट इम्पॉसिबल, नथींग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, पूण जावपाक म्हणजे कुस्तार. हाजे खातीर म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्ड इज नॉट इन अ हेस्ट टू ब्रिंग इन लिडर्स. गोवा फॉरवर्ड इज focused on the way forward and we have time, unlike other political parties who have immediate targets, who have got their own compulsions. We are sushagad. I mean, your target is 27. So naturally our target 24 is as China. 24 is a Lok Sabha election. We have to see how politics evolves in the country. But I am not very keen on going to the सेंट्रल पॉलिटिक्स. जे लोक सोडून गेले तुमकां पळया, जसं जयेशाचेच तुम्ही रेफरन्स केलो, ते जर आता म्हणटा की आमची चूक जाली, आम्ही त्यांना मिस्टेक जाली म्हणून, जाल्यार परत घेतले. परते हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ म्हणून आसता न्ही, परते जावचें ना म्हणून कित्या वयल्यान, हो एक प्रश्न आहा. आनी म्हाका दिसता पार्टीन हाजेर विचार करपाक जाय खोलायेन की जे कोण गेल्यात ते परते येवन परते उरतले, ते परते वतले. आता मायकल लोबन पळय कसली उडी मारली, ताणें टू एंड फ्रो मारली न्ही, BJPंतल्यान काँग्रेसींतल्यान 2 तिकेट्यो घेवन परतो BJP. सो आनी सांगता कितें तो की वेन यू हॅव पर्सनल डिफरन्सीस विथ एनीबडी यू शुडंट लीव द पार्टी. इट्स अ फॅक्ट दॅट ही वेंट टू काँग्रेस गेव हिज वायफ द टिकेट ऑल्सो. नाव कपल बिकेम MLA. फर्स्ट इट वॉज 1, नाव इट बिकेम 2. इट डिडंट इवन हॅव टू वेट फॉर 9 months. So you just tell me, in this way I feel that Goa Forward should be focused on giving every community representation, genuine people, maybe some senior people, maybe some people who come from the movement. एक कशें जावप, हो जो आमचो the way forward, we are not going to Prashant Kishore to seek advice. We want advice from Goans themselves. आता पळय एक्टिविस्ट आमकां थोडे जॉइन जातात. एक्टिविस्ट कित्याक जॉइन जातात? एक्टिविस्ट फील दॅट दीस इज अ एक्टिविस्ट पार्टी, दॅट दे आर एक्टीव फर्स्ट एंड दे आर टेकिंग इश्यूज विच आर डियर टू देम, लायक एनवायरमेंट, इकॉलॉजी. दीज आर इश्यूज दॅट वी आर टेकिंग. सो ताजे वयल्यान म्हाका दिसता एक्टिविस्टांक दिसूंक लागलां की आज आमी फक्त भायर बोवाळ मारून जावचें ना, पॉलिटिकल डिस्कोर्सान भितर येवन आमचो जो स्ट्रगल आहा तो एक लॉजिकल कॉन्क्लुजना कडेन व्हरप, आनी ताजे खातीर ते आमकां जॉइन जातात. सो इन अ वे इट इज अ अचिवमेंट फॉर अस दॅट पीपल हू एक्चुअली हॅव फॉट टू सेव गोवा आर जॉइनिंग अस, एंड आय वेलकम देम एंड आय गिव देम अ कॉल, क्लॅरियन कॉल, दॅट इज ऑल वर्क टुगेदर टू टेक गोवा फॉरवर्ड. सो 2027 24 पळय 24 आज दिसता त्या भशेन काँग्रेस पार्टी कशी फुडें वतली ती म्हाका खबर ना. काँग्रेस पार्टीचें आतां कशें आहा आनी कितें वता तें आय एम नॉट मच इन टच विथ देम. पूण काँग्रेसीचो वर्कर जो ट्रेडिशनल वोटर जो आहा ही इज डिजिल्युशन एंड द लिडरशीप दॅट इज रिक्वायर्ड. You need young faces, you need people who are going to speak up for issues. You not only tweets and everything, but you need something which is organic rather than something which is very superficial. So हे जर काँग्रेस पार्टी भितर ट्रान्सफॉर्मेशन जाता जाल्यार तांकां लोकसभेन दे विल बिकम रेलेवंट, ना जाल्यार दे विल नॉट बिकम रेलेवंट. सी काँग्रेसीन खूब लोक अशे आहा जे जॉयंट वेंचर पार्टनर आहात विथ
दे आर ब्रेदरन हू हॅव डिफेक्टेड टू BJP. हम्म. ते काँग्रेसीन आहा पूण तांचो मनीस जो हायकमांड आहा तो BJPन आहा. हम्म. ओ तांचो पार्टनर आहा तो BJPन आहा. धंदे करतात बरोबर, एकलो काँग्रेसीन दवरला, एकलो BJPन आहा. हें जेन्ना अशी डायकॉटमी जाता तेन्ना लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स अबाउट द पीपल बिकम्स very 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 rampant, which is why I feel that we have to very clearly, before supporting somebody, see what we are doing and then only go for it. एक हातून इश्यू असो जाता की जे वोटर आज मेरेन BJPचे विरुद्ध मत मारल्या ते अशें म्हणटात की आमी डिवायड वचून मेरेन युनायट जायना. गोंयांत पळय तूं आतां जिल्ला इलेक्शनां जालीं, एकवट जायना. ज्या मतदारसंघान इतले लोक रावले आनी एक इम्प्रोबेबल मनीस BJPचो जिखलो, त्या मतदारसंघात परते इतलेच लोक उबे रावले, दवरले. पळय तूं आतां म्हणजे लोकांक अशी उपगण आयल्या. सो लोक आतां कोणाक रावल्या? लोक रावल्या जो मनीस बेस्ट सुटेड टू डिफीट द BJP. आनी म्हजे लोकां कडेन एक आग्रह आहा की जो मनीस BJPक वडोवंक सिन्सियर आसा आनी वडोवंक शकता अशाच मनशाक सगळे आनमास वोटींग करा. डोंट वोट एज पर युअर ट्रेडिशनल चॉयसीस. युअर ट्रेडिशनल चॉईस मे बी वन पार्टी. समटायम्स गिव अप ऑन दॅट पार्टी इफ यू आर नॉट शुअर दॅट दॅट पार्टी इज रियली सिन्सियर टू फाईट द BJP. This is my call to. So Goa Forward Party would be a formidable opposition. We will of course be, and everybody knows that we are the real opposition. Whatever you may say, whatever may be the number, the point is that every issue, every day, we are finding a fault with the government. We are not scared of the government, and we are taking it not by saying some bad words to them. We are taking them on academic issues. Proof घेऊन, तथ्य आशिल्ल्यो वस्तू घेऊन आमी फुडें सरतात. आनी जर चुकलें जाल्यार आमी गोंयकारां कडेन माफी मागतात. सरकार बरेंय करता जाल्यार चल बरोबर एक जावन करुया अशेंय आमी म्हणिल्लें आहा. हांवें काल म्हणलां की मुखेलमंत्र्यान प्रधानमंत्र्या कडेन एक ऑल पार्टी डेलिगेशन करचें. आमी पसून तुजे बरोबर येता UK विजाचे UK विजा खातीर, कित्याक इट इज एफेक्टींग द मिडल एंड स्मॉल टुरिजम इंडस्ट्री. हें टुरिजम मिनिस्टरान आज ताजेर फोकस जावंक जाय आशिल्लें. ही शूड एक्चुअली बी फोकस्ड ऑन इट, बट टुरिजम मिनिस्टर इट मे बी above his pay grade because this is directly to do with the MEA. It has to deal with the Home Ministry. MEA external affairs, because this is a procedure brought by external affairs. Maybe as a tit for tat, British हें करता आमकां दिता म्हणून आमी तांकां करना. पूण आमकां अशें टीट फॉर टॅट केल्यार आमकां गोंयकारांक तें म्हारग पडटा. हें वचून ताणें सांगूंक जाय. काल अमित शाक बी जर मुखेलमंत्र्यान सांगलां जाल्यार बरें. जर सांगूंक ना जाल्यार ही हॅज टू आन्सर वेर द डबल इंजीन इज गोईंग. Whether double engine is working for benefit of Goa or not. These are questions. So every day, without fear or without favor, we will find faults with the government and we will ask questions which Goans want us to ask. And we will do it sincerely. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली. ते म्हणटा की एक सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणटा की गोवा फॉरवर्ड पक्ष फुडारान विरोधी पक्षाची जशी आता भूमिका बजायता ताच्या परस नेटान भूमिका बजायतलो. जे एक्टिविस्ट आसा जांकां आपलो आवाज फुडें काडपाचो आसा आनी समाजा खातीर काम करपाचें आसा तांणी गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन येवचें. आनी एक म्हत्वाचें स्पिकरान सांगलें, सभापतींनी सांगलें की लॉंग टर्म सेशन्स आसतली आनी ओपोजिशनाक आतां चड वेळ उलोवपाक मेळटलें म्हणून. जर तें जावना जाल्यार गोवा न्यूज हबाची इंटरव्यू विधानसभेन ते दाखयतले. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स RDXGOA and production partners are goaviolin.in. Keep watching.